नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जांची काणी जर आयकली जाल्यार अजाप दिसपा सारकें. दे डिडंट नो ईच अदर. सम ऑफ देम हॅवंट मेट ईच अदर इवन नाव. आणि म्हाका याद 15 मे आमी सिद्धेश कामत हांचे बरोबर इंटरव्यू केल्लो. तांणी सांगिल्लें की कशें गोंयकाराक घरा कडेन येवपाक जाय आनी ताजे उपरांत ह्यो सगळ्यो गजाली घडल्यो. So I'll quickly introduce everybody and then we'll move ahead. So म्हजे बरोबर पयली आसात सिद्धेश कामत, चीफ इंजिनियर विथ द मर्चंट नेवी, जांकां आमी 15 मेक इंटरव्यू केल्लो आनी थंयच्यान ऑल दीस थिंग्स स्टार्टेड गेटींग द वेलोसिटी दॅट इट रिक्वायर्ड. आनी दुसरे आसात अमेय मडकयकार. अमेय इज अ मॅनेजर एट इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी. ही इज इन दुबय फॉर लास्ट 6 years. तिसरी आसात आमचे जनार्दन गोलतेकार, IT प्रोजेक्ट मॅनेजर्स फॉर 8 years इन UAE. चौथे आसा आमचे बरोबर माही सिमे पुरस्कार. शी वॉज ऑपरेशन्स मॅनेजर फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी फॉर 12 years इन दुबय. आनी एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रेजिनाल्ड बाब गुदिनो वॉज अ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर फॉर 37 years इन UAE. Now, how all these people came together, what transpired, and how was that effort pulled off? So I am going over to Siddesh now. So Siddesh, कशी जाली सुरवात आणि कशे आयले तुम्ही एकमेकाच्या टचा भितर? नमस्कार प्रमोद बाब. सगळ्यांत पयलीं तुमचे देव बरें करूं. आमी 23 तारखेक जी आमची दुबयच्यान फ्लायट आयली, फ्लाय दुबय, ताचो एक्सपिरियन्स शेअर करपाक आमच्या ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या बद्दल तो देवाच्या कृपेन, सगळ्या गोंयकारांच्या आशिर्वादान आनी आमच्या सरकाराच्या साथान आमचे गोंयकार जे 187 गोवन्स जे अक्षरशः त्रासान पडिल्ले, नोकरी ना, खावपाक जेवपाक ना, ते बऱ्या भशेन गोंयांत पावले. हाच्या बद्दल म्हाका खूब बरें दिसता सांगपाक. आनी ह्या चळवळीन तुमचोय तितलोच हात आसा जितले तुमी आमकां क्रेडीट दिता तितले. कित्याक प्रुडंटान जेन्ना म्हजी इंटरव्यू घेतिल्ली 15 मेक, तेन्ना हांवें सांगिल्लें आमचे 250 लोक कितें आसा म्हणून, एक स्ट्रँडेड गोवन ग्रूप आसा. सो तुमची इंटरव्यू मागीर आमचो तो इतलो एक्सपांड जालो, एक दिसान म्हाका दिसता 200-225 लोक आमकां एड जाले. ओ नायस. हय. आनी तसो आमचो ग्रूप वाडलो. सो 1 जुनाक जेन्ना पयली चार्टर फ्लायट गेली तेन्ना तातूंत अशे खुबशे लोक वचपाचे आशिल्ले, तांकां चान्स मेळ्ळो ना. अशे पळय प्रेग्नंट बायलो आशिल्ल्यो, जाणटे आशिल्ले, जे ट्युरिस्ट विजाचे लोक आशिल्ले पळय, तांचो विजा कॅन्सल जाल्लो. सो सीक लोक आशिल्ले, सो ते सगळे उरले. आनी मागीर एक व्हायरल जालो व्हिडिओ की एक मनीस म्हणटा आनी तो मातसो प्ले करता, ताका लागून आनी कन्फ्युजन जालें सगळें. Dear, I'm just back from the meeting from the embassy. I myself selected the who are very critical cases. An embassy will not call for the bookings. Air India will call for the booking. I finalized the list for the first flight. Now after 5 o'clock, they will send the list, and after 5 o'clock, Air India will call. Today evening, tomorrow, and then they will do the booking. I don't know from where you got all this information. वो व्हिडिओ जेन्ना व्हायरल जालो तेन्ना लोकांचे एक कन्फ्युजन जालें की दुसरी समज वंदे भारत आयली, अशेंच जालें जाल्यार आमी कितें करप? कित्याक प्रेग्नंट बायलो ते 6 महिने 6.5 महिने आशिल्ल्यो, तुमकां खबर आसतली 7.5 महिने बी जातकच दे कॅन नॉट ट्रॅव्हल. जाणटे आशिल्ले, थोड्यांची मेडिसिनां सोंपिल्लीं. सो हे म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाक लागले, जे म्हाका वळखताले ते. सो म्हाका कॉन्टॅक्ट केले आनी लिना म्हणून एक आशिल्लें, लिना शेटगांव, ताका केले. माही ते मिसबा म्हणून आशिल्लें, ताका कॉन्टॅक्ट केले. सो आमी एक ग्रूप केलो वंदे भारत म्हणून, आनी जे जे कॉन्टॅक्ट करता पळय तातूंत सगळ्या लोकांक घाले. आनी आमचो एम होच आशिल्लो की आतां दुसऱ्या फावट जेन्ना फ्लायट जेन्ना येतली वंदे भारत, तेन्ना आमी सरकाराक रिक्वेस्ट करतले की बाबा हे प्रायोरिटी हांकां पयलीं धाडूंक जाय. बरें घटमूट आशिल्ल्याक मागीर धाडले जाता, पूण हे हांकां पयलीं कशें करून काडा. त्या खातीर आमी तो एक ग्रूप केलो आनी आमी राविले वंदे भारत जातली म्हणून. पण कितें जालें, मागीर थर्ड फेज डिक्लेअर जाली 4 जुनाक. जेन्ना थर्ड फेजाचें लिस्ट डिक्लेअर जालें 4 जून टू 30, तातूंत एकूय वंदे भारत फ्लायट नाशिल्ली गोंयांत. सो लोकांचें मागीर कितें जालें की आतां करप कितें, 30 तारीख पर्यंत रावप. आनी आतां हे ऑडियो व्हायरल जाल्ल्या कारणान श्युअरिटी नाशिल्ली की परत अशें जाल्यार कितें करप.
सो आमचे जे ऍडमिन आशिल्ले पळय दोन्ही ती म्हणाली म्हाका चल चार्टर फ्लायट पळया म्हणून. सो चार्टर फ्लायट पळया म्हणून सोंपें, पूण आमचे कडेन काय लिंक ना, काय सोर्स ना. ते हांव रुमान बसून करतलें कितें. इतल्यान देवाचे कृपेन म्हणटा तशें म्हाका जनार्दनाचो एक फोन आयलो एक दिस्त. आनी जनार्दन म्हणलो आपले कडेन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस आसा, एक फूल स्ट्रक्चर आसा, प्रोसिजर आसा इन प्लेस. सो गोंयकारांक म्हणलो कशें तरी आमी हांगाच्यान काडपाक जाय. सो कितें करया, तुजे कडेन म्हणलो नांव आसा, म्हजे कडेन हें आसा. आमी दोगांय एकमेकाक वळखनाशिल्ले सांगचें म्हणल्यार. पूण दोगांयनी एकमेकाक विश्वास दवरलो की कितें तरी बरें जाता जावं म्हणून. पण हांवें जनार्दनाक तेन्ना सांगलें, बाबा म्हणलें पळय हांव म्हणलें एकलो डिसिजन घेना, म्हाका ग्रुपार विचारूंक जाय की लोकांचो विश्वास आसा. तर तांचें डिसिजन आसा पळय तें तुका फाल्यां सांगता. म्हज्याच हॉटेलान 2 गोंयकार आशिल्ले, एक स्वप्नील म्हणून एक गंगाराम. तांकां हांवें रातचेंच विचारलें कितें करया आमी. ते म्हणूंक लागले आमी तुज्या फाटल्यान आसा, कोण आसूं नासूं आमी सदांच तुज्या फाटीर रावतले म्हणून, तूं फुडें सर. तो एक मातसो कॉन्फिडन्स मेळ्ळो. मागीर म्हाका ग्रुपारूय हांवें विचारलें लोकांक. लोक म्हणाले पळय आमकां घरा वचपाक जाय, आमचे कडेन पयशे ना, आनी जून जर सोंपलो, जुलय स्टार्ट जालो, परत 1500-1800 एक दिराम भाडें चालू जातलें. सो आमकां कशें करून गोंया पावोवंक जाय, खंयचीय फ्लायट जाता, कदंबा बस जाता, चार्टर वंदे भारत जाता, नाल्यार तुजी आनी चार्टर जाता, कितेंय जाता, पूण आमकां घरा वचपाक जाय. सो ताका लागून आमी मागीर जनार्दनाक दुसऱ्या दिसा सांगलें की आमी म्हणलें पळया फुडें सरया. इतल्यान म्हाका दुसऱ्या दिसा म्हाका अमेयाचो कॉल आयलो. अमेयाक ते मिसबा म्हणून आमचे ऍडमीन आसता, ताजे थ्रू म्हाका अमेयान म्हणजे सगळें देवान घडोवन हाडलो सिच्युएशन. सगळें स्टेप बाय स्टेप जायत गेलें वेवस्थीत. आनी अमेया कडेन 40-45 लोक आशिल्ले खंय. आतां फुडले तो अमेय सांगूं शकतलो तो कसो जालो तो. अमेय, वॉट हॅपन, यू टेक ओवर फ्रॉम हियर. तुजो फोन आयलो, फोन येवपा फाटलें कारण कितें आनी हाव इट वेंट अहेड? सो बेसिकली दुबयन जशें गोंयांत दिसतालें तशें नाशिल्लें. There were a lot of self-proclaimed coordinators and activists trying to manipulate and confuse people की बाबा हांव हें करता, तूं तें कर, आनी लोकांक खबर नाशिल्ली की खंयची वाट घेवपाची. अशे भरपूर लोक आशिल्ले आनी सगळे म्हणटाले की आपूण अशें करता, तूं म्हजेच कडेन यो. दुसरो म्हणटालो आपूण अशेंच करता, तूं म्हजेच कडेन यो. एकटो म्हणटालो आपूण चार्टर करता आनी दुसरो म्हणटा आपूण वंदे भारत करता. सो ह्या हितून आतां जेन्ना फ्लायट जाली, जेन्ना 1 जुनाची फ्लायट जाली, तेन्ना हांवेनूय अप्लाय केल्लें एम्बसीन आनी NRI कमिशनान. पण तें जावना आनी म्हाका कॉल येवना. मे बी बिकॉज आय वॉज आउट ऑफ जॉब, बट आय थॉट लायक प्रेग्नंट आनी लंग जाल्लीं प्रेग्नंट आनी कोणाक हेल्थ इश्यूज आसा तेंकां एखादी जागो मेळ्ळा आसतलो म्हणून हांवें तशें चिंतलें. पूण पळोवपाक गेल्यार म्हाका कळ्ळें की हांगा भलतेच लोक आयल्या. हांगा प्रेग्नंट बिग्नंट जी आसा ती ऑलरेडी दुबय फसल्यात, ती ऑलरेडी दुबय उरल्या. आनी जे बरे हट्टे कट्टे बॅचलर्स आसा आनी स्पिनस्टर्स आसा ती ऑलरेडी गोंया पावली. हांवें म्हणलें हें आनी कितें चलता काय म्हणून. तेज्या मागीर हांवें तरी पूण एक असोच ग्रुपाक फोन लायलो. हांवें म्हणलें बाबा कितें हेल्प जाय आपूण करता. ना रे, आपल्याक कांय हेल्प नाका, आपल्याक कांय हेल्प नाका, आपूण कोता न्ही, आपूण हें करता न्ही आनी तें करता न्ही, अशें म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें बरें सोड, म्हणल्यार तुका हें करपा नाका, बरें म्हणलें. सो हांवें त्या टायमान म्हजें एक फॉर्म तयार केलें जेचें एक नांव आशिल्लें गोंयकार कनेक्टिंग काय कितें तरी अशें नांव आशिल्लें. गोवन्स कनेक्टिंग गोवन? ना तेच गोवन कनेक्टिंग गोवन्स मुखार येतले. सो हांवें अशेंच बेश्टें एक फॉर्म तयार केलें टू कलेक्ट द डेटा ऑफ द पीपल की बाबा कोण तयार आसा, पासपोर्ट कॉपीज, गुगल फॉर्म तुमी जाणा आसतले कशें तें. सो हांवें तें तयार केलें आनी सर्क्युलेट करून म्हाका एक 40-45 लोक समोर ऑन एन ऑड 40 ऑड पीपल म्हाका मेळ्ळे. आनी जेन्ना हांव लोकांक फोन करतालो, आय वॉज जस्ट कॉलिंग एंड आस्किंग इफ दे वर इंटरेस्टेड इन कमिंग अप ओवर माय फ्लायट ऑर वॉट एवर आय एम थिंकिंग. सो दॅट टायम असोच करून म्हाका मिसबाक कॉल गेलो. मिसबा म्हणपाक लागले अरे आमी अशें करतात, सो तूं आनी वेगळें कित्याक करता. हांवें म्हणलें ओके. सो ताणें म्हणलें सिद्धेशाक फोन कर. हांवें सिद्धेशाक फोन केलो आनी सिद्धेशान म्हाका बरे भशेन समजायलें की बाबा 2-3 व्होडी काडपा परस दुबयच्यान आमी दोगां एक जावया आनी एक व्होडें काडया. हांगा सगळे एक जाय, एट लास्ट आमी सगळे गोंयकार. सो त्या हितून आमी मुखार सरून हांवें सिद्धेशाक म्हणलें बरें, हो म्हजो सगळो हें आसा, म्हजे कडेन जे लोक आयल्या जेंकां हेल्प जाय, दे वॉन्ट टू सीक आवर
extended help or extended hands. आणि म्हणलं आम्ही बरोबर करूया म्हणून त्या टायमार सिद्धेशान आणि मागीर जनार्दन मुखार आयलो. सो हांव जनार्दन मागीर मुखार सगळें केलें. या जनार्दन, गोईंग ओवर टू यू, व्हेरी इंटरेस्टिंग की अमे इफ आय एम करेक्ट, तूं आनी सिद्धेश पयलीं केन्नाच मेळनाशिल्ले, करेक्ट? Did you guys met before Ame, you and Siddesh? ना केन्नाच मेळून ना, केन्ना केन्नाच ना. केन्नाच मेळना, केन्नाच एकमेकांक पळयलें ना. आम्ही एकूच फावट मेळ्ळा, दॅट इज ऑन द एअरपोर्ट वेन वी वर लिव्हिंग फॉर गोवा. दॅट इज ओनली, दॅट वॉज द फर्स्ट टाइम बोथ ऑफ यू मेट. आणि तुमकां सांगपा म्हणल्यार आमी मागीर थोडे एड करता की आमचे मागीर आमी एक जेन्ना हांवें चिंतलें की आमी करया म्हणून, आय हॅड सम लायक नरेन सावयकर आमचो मातसो हें आशिल्लो. सो आमी म्हणलें की बाबा तेजे कडेन मेळुया, ताका VC करया and let's meet and see what he says and what advice or suggestions he has onto our plans. So he said, okay, बरें, आपूण सगळो हेल्प करपा चालू करता, आपूण हेल्प करता तुमकां, आपूण जाय तो सपोर्ट करता. and that was the best thing that motivated us, तेणे अशें म्हणप की बाबा आपूण तुका सपोर्ट करता, आपूण हें करता, कितें जाय गोंयकाराक हाडात. फर्स्ट आपलो मेन मोटीव, बाबा गोंयकार फुडल्या तांकां हाडात. जे वंदे भारत आसूं जाल्यार कशें आसूं, तूं मातसो हें डिसिजन घेता जाल्यार हाडात. जेन्ना तें म्हणलें तेणी, हांवें सिद्धेशाक सांगलें, सिद्धेशूय आसलो त्या VCन. सो सिद्धेशान म्हणलें बरें आमी मुखार सरया सामकें आतां तेणें हय म्हणलात न्ही. सो मागीर जनार्दनान तें सगळें कशें कितें करपा तें आमकां सगळें समजायलें तेन्ना. What happened after that? बेसिकली हांव IT बॅकग्रावंडान आशिल्लें, 8 वर्सां आतां प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून काम करता. आनी 8 वर्सां जालीं एक गोंयकार बांदवांक कितें तरी करपाचें असो सदांच हेतू आसतालो, असो एक एम आशिल्लो. सो actually to be honest with you, in February I had resigned from my job and I wanted to return. बट आमचे बॉस आसा तेंचे आमचे घनिश्ट संबंध आसा, तो त्या कारणान तो एक 2 महिने राव करून लॉकडावनान हांव शिरकालो. सो आतां म्हटलें जेन्ना पळय हें सोशल मिडियाचेर सगळें सुरू जालें वादळ, आनी एक डिफरंट प्रकारचो राजकीय घाण अशी म्हाका दिसपाक लागली की हे मेसेजी ज्यो व्हायरल जाता, म्हणजे एक गोंयकारांक जर हेल्प करपाक जाय तें सायडीकूच आसा, आनी कोण आपलो स्वघोशीत पब्लिसिटीचो ढोल वाजयता, कोण ब्लिश मॅन्युप्युलेट करता. ओके, आनी हें म्हटलें चल्लां कितें. आनी आमचो एम असो की आमचो एक हांगा संस्था आसा जी तुमी आयकल्या आसतली, जी सिद्धेशान सांगलें तुमकां की गोवन्स कनेक्टिंग गोवन्स ही नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गनायझेशन. सो ही आमी 14 डिसेंबर 2018 स्थापना केल्ली. आनी आदले उपमुखेलमंत्री श्री विजय सरदेसाय बाब आनी आमचे ऑनरेबल कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया श्री विपुलजी हांच्या हातीन हो श्री गणेश चल्ला हे संस्थेचो. सो हे संस्थे वरवीं आमी सदांच गोंयकारांक कसलो ना कसलो आदार दिवपाक हो आमचो हेतू आशिल्लो. सो आनी आयज मेरेन आतां 2 वर्सां जालीं, हे 2.5 वर्स 2 वर्सां जालीं आमी ट्राय करीत आसा गोंयकारांक हे संस्थे मार्फत कितें ना एक लिगल सपोर्ट दिवपाक, जावं कोणाक फायनान्शियल इश्यूज आसा तेन्ना सुद्दां फुडें सरपाक. I don't want to go in deep into it, but आमी हांगर दुबयन ब्लड डोनेशन कॅम्प सुद्दां केलो दुबय हेल्थ ऑथॉरिटी बरोबर मेळून. प्लस गोंयान सुद्दां स्मायल एंड शाइन डेंटल आनी डॉक्टर रोहित बरोबर ऑर्थोपॅडिक जे आसा एक डेंटल कॅम्प सुद्दां घडोवन हाडलो. गोंयकारां खातीर एंटरटेनमेंटाच्या मळार श्री गणेश मंडळा बरोबर रावन एक नाटकाक सुद्दां आमी सपोर्ट केलो. सो हे सगळे आमी मिनींग गोंयकाराक लागून. आनी जेन्ना पळय गोंयकाराक खरीच गरज आशिल्ली न्हू, तेन्ना पळय हे सगळे हे राजकीय वादळ जालें जे सोशल मिडियाचेर आनी हे हांवें चिंतलें की चलना तरी कितें, आनी हो रायट टायम की गोंयकाराक बाबा सारको हात दिवप आनी सारकें मार्गदर्शन दिवप. सो ह्याच मजगतीत विजय बाब, कारण आमकां एक घनिश्ट संबंध आहा आमचे, एक फॅमिली फ्रेंड कशें, and he is like my mentor and he has always, I owe a lot to him, he has helped me a lot till today. So he messaged me saying that there are few people who need support, and they had actually approached him on social media through Facebook, I guess. So he told them just check how they are, what they are, and try to give best of the support. So ही नावां जेन्ना हातीन मेवळी आनी आमचे गोवन्स कनेक्टिंग गोवन्साचे आमी युनॅनिमसली एक प्रेसिडेंट अपॉइंट केला, मिस्टर जोसेफ डायस, who is again a Goan and who is an entrepreneur over here. And he is very close to us and very brotherly relationship I share with him. So I went to him, I said,
I have got this name. What is your call on this? What can we do? So he's an ex-airliner. I mean, he is from ex-aviation industry. So तो म्हणपाक लागलो की पळय चार्टर करू शकता पण 4-5 नांवांनी कितें करतले. हांवें म्हटलें चार्टर करपाक हरकत ना पण म्हटलें पळोवचें पडटलें नांवां हाडपाक जायना बिकॉज प्लेन विल नॉट आय मीन एअरलायनर विल नॉट फ्लाय विथ हाफ मार्जिन. सो हे मजगतीत म्हाका परत सिद्धेशाचें नांव हांव तुमचो सामको चॅनलाचो फॅन. सो जस्ट इमॅजिन बी सगळे हांव पळयतां. सो I came across Siddesh interview which you had aired on 5th August, I guess. So सिद्धेशाचो नंबर हाडलो आमच्या फ्रेंडा वरया आनी सिद्धेशाक कॉल केलो. सिद्धेशाक सांगतना हांवें क्लियरली सांगलें पळय सिद्धेश हांव हातून भितर पडला आनी जोसेफ डायस ऑर गोवन्स कनेक्टिंग इट्स ओनली बिकॉज वेन आय एक्सप्लेन टू देम माय ब्रदर इज स्टील स्टक इन मायामी इन फ्लॉरिडा अँड आय कॅनॉट डू एनीथिंग फॉर हिम. सो जे म्हाज्या समोर आसा जे गोवन बांदव तांकां जर हांव हेल्प करपाक पावलो then it will be a really तांचे आशीर्वाद मेळटले म्हाका इतलेच पुरो म्हटलें आमकां. आनी आमी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गनायज देर वॉज नो इकॉनॉमिक्स इनवॉल्ड इन दिस. सो जोसेफान आमकां एक म्हाका चार्टर फ्लायटीचे कोटेशन हाडून दिलें थ्रू हीज कॉन्टॅक्ट एंड ही सेड जना गो अहेड विथ इट वी वील टेक केअर हियर ऑन. सो हे मेरेन सगळें सारकें जालें. एक गोंयकार जो आदाराक येता सो दुसऱ्या गोंयकारान ताजेर विश्वास दवरलो. हांव सिद्धेशाक केन्ना मेळूंक ना, हांव अमयाक केन्ना मेळूंक ना. Mahi आमचे पर्सनल फ्रेंड and Reginaldo friend, but this rest of the guys I never met them. So the next which was really disheartening was when Siddesh broadcast, he added me in the group and he broadcasted this message of charter. So त्या टायमार पळय जी फोग जालो, the fireworks which I have encountered and the way there was literally disheartening because some Goans they were not ready to accept this. Maybe for their personal gains, for their self-publicity, they don't want to go with this charter, or maybe some other reason. I don't know. But I really felt bad the way they were accusing Siddesh and of sharing the list and compromising on the list and taking commission. All nonsense. Honestly. And at the same time, jenna ek dusre charter jenna goya land zale 19 तारखेक land zale. The next day on one of the local daily. The organizers, one of them, they directly targeted the government, saying that government has not done enough. So हे सगळे पळोवन आनीक टेन्शन आयलें की बाबा हे लोकांक जाय तरी कितें चार्टर दर लँड जाला 19 दॅट मीन्स गव्हर्मेंट हॅज सपोर्टेड यू. The flying corridor is with the government. The airport authority rights are with the government. So maybe it is with Navy. It's a joint venture as far as our airport is concerned. It's fine. But the way they were targeting, I was like, guys, back home people are still standard and they want to travel. Don't make such statement wherein it gets affected. I mean, people might not get involved in it and they might say that okay, Anka, these guys are very ungracious, so better not to support only whatever they are saying. जातात न्ही, it's a human tendency. बरोबर. सो हे सगळे पळोवन हे सगळे सायडीक दवरून आमी जो ग्रुप केलो तातून लोकांक क्लियरली वी गेव देम लायक ऑल द अपडेट्स वॉट वी हेरिंग. वी नेवर ब्लॉक दॅट ग्रुप. वी टूक ऑल द इनपुट्स फ्रॉम द पीपल. आनी गोंयान जशे आमी कॉल केले, आय मीन म्हाज्या सायडीच्यान माही वरिया जावं आमचे कॉन्टॅक्ट, सो हो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बेसिकली डिझायन केलो असो की देर वॉज नो सिंगल पॉयंट ऑफ फेलियर. वेन देर वॉज एन अप्रुवल इनवॉल्ड, so it was me who was contacting, Mahi who was coordinating, Amay. So एकल्याकडे जाऊन जाल्यार दुसरो धांवून येतालो, ताजेकडे जाऊन तिसरो. सो हे मातशे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटाच्यो स्किल्स घालून सो एक विदाउट अवॉइडिंग अ सिंगल पॉयंट ऑफ फेलियर हे घडोवन हाडलें. सो हांव तुमच्या चॅनला वरया हांव काळजांतल्यान म्हाज्या आनी सगळ्या आमच्या गोवन बांधव जे ट्रॅव्हल जाले तेंच्या वरी हांव धन्यवाद मागपाक सोदतां. श्री प्रमोद सावंतजीचे, आमचे श्रीपाद भाऊचे आणि इवन आमचे ऑनरेबल प्रिन्सिपल सेक्रेटरी श्री कृष्णमूर्तीजी, जे पळय तांच्यांनी आमकां सपोर्ट दिला. विजय बाबाचे सुद्धा, दुर्गादास कामत सुद्धा, जे पळय तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दिलो हे अचीव करपाक. इवन आमकां थोडे गोंयच्यान सुद्धा लिस्ट सप्लाय केली. आमचे म्हापशेचे आदले चीफ ऑफिसर आसा ग्लेन मदेरा, ताणें सुद्धा आपली नांवां दिली, बाबा हांकां गोंयकार हे स्टँडर्ड गार्ड हांकां. सो हे सगळे एक दिस यू कॅन से एंटायर कँग्लो एमिरेट which came together. Yeah. And we delivered this within a record time of 7 days, you can say. Yeah, it's very, very encouraging, very heartening. Mahi, what made you think of supporting this group? How you got involved? Goans Connecting Goans हांव लास्ट 3 वर्सां जाली वळखता. ओके, आनी तांचे हांवें एक्टिविटीज पळयल्ले आसा. इवन जेन्ना तांच्यांनी ब्लड डोनेशन कॅम्प केला तेन्ना आमचो जो ग्रुप आसा श्री गणेश मंडल गोवा हांचे मेंबर्सांनी स्वता हांवें फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन दिलें त्या टायमार दुबय. सो एक पॉझिटिव्हिटी आशिल्ली की हे आमकां ह्या व्हड्यातले काडटले भायर म्हणून.
असोच सांजच्या टायमार आफ्टर 6 PM म्हाका एक कॉल येता आमचो शेजारचो भुरगो, मानलेलो भाव म्हाजो स्वप्नील कलांगुटकर. तो म्हाका म्हणटा, आगो आपूण हांगा शिरकाला 2.5 म्हयने जाले, आपूण हॉटेलान आसा आनी आपलो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो रिगांव वयलो, आपले वचपाक जाय. ताका खंय तरी दिसतालें की हांव 13 वर्सां आसा दुबयन, हांव कितें ना कितें हेल्प करतलें म्हणून. हांवें म्हटलें बरें हांव पळयतां. सो लकीली हांवें जनाक कॉल केलो, अरे जना अशें अशें. जनान म्हाका सांगलें, अरे आपल्या कडेन आसा. मागीर दुसरे दिसा सिद्धेश अमय सगळे जाण आमी लायक वी कॉर्डिनेट विथ इच अदर आनी पळय जाल्यार खूब लोक आसा जे वचोंक सोदता गोंयां. सो नेक्स्ट डे आमी कितें केलें, एक हांवें सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ घातलो की आमी एक चार्टर फ्लायट करता म्हणून, कोणाक तर येवपाचें आहा गोंयकार वचपाचें आहा जाल्यार प्लीज ते डायरेक्ट एजन्सी कॉन्टॅक्ट करचो म्हणून. सो आमकां एक मेळटले नंबर ऑफ पीपल मेळटले की फूल चार्टर फ्लायट लायक 187 लोक वचोंक मेळटले कशें. आणि हर टायमार जेन्ना जेन्ना आमकां गव्हर्मेंटाचे प्रोसेस आमकां मेळ्ळा तेन्ना तेन्ना हांवें एक व्हिडिओ शेअर केलो आनी त्या व्हिडिओच्या माध्यमान आमकां जायते गोंयकार प्लस आमचे नेबरिंग स्टेट्स कारवार जावं सावंतवाडी वेंगुर्ले ह्या लोकांनी सुद्दां आमकां कॉन्टॅक्ट केलो. पूण आमचो हेतू आशिल्लो की पयलीं गोंयकारांक भायर काडचे, कित्याक हांगासर एक एक दीस रावप दुबयन म्हणजे आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडप आनी लोकांकडे काम धंदो कांयच नाशिल्लो, लोक बेकार आशिल्लो आनी थोडी मेड्स आशिल्ली जी खरेंच त्रासान पडिल्ले तांकांय भायर काडपाक जाय आशिल्ले आमकां. सो दीस वॉट मेड मी की गोवन्स कनेक्टिंग गोवन्स हेंच्या बरोबरूच हें जातलें, कित्याक तांकां एक एक्सपिरियन्स आसा आनी जसं तुवें सांगलें की जोझफ डायस ह्याचे कडेन जायतो एक एक्सपिरियन्स आसा आनी हाचे कॉन्टॅक्ट्स आसा आमकां भायर काडटले. दिस इज वॉट आय वेंट थ्रू अँड लकीली वी सक्सिडीड टुडे. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज यू सक्सिडेड. दुसरें म्हटल्यार प्रमोद, जेन्ना हांवें कॉन्टॅक्ट केले, जेन्ना म्हाका सांगलें की म्हाज्या उद्देशान तुमी अप्रुवलाक ट्राय करा जावं कॉर्डिनेट करा, म्हाका सगळ्या ऑफिसांसून पॉझिटिव्हिटी रिप्लाय मेळ्ळा. केन्नाच कोणें म्हणूंक ना की जावचें ना, तुमी करनाका जावं एवरीबडी गिव मी अ पॉझिटिव्ह आन्सर. सो थँक्स टू गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अँड गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. प्लस आनी अशें हांवें चिंतलें एक बायल मनीस दुसरे बायल मनशाक समजतली. सो हो एक कोण आसतली बायल मनीस आमकां आनीक एक धीर दितली. सो हांवें मिसीस सुलक्षणा सावंत तिका कॉल केलो पर्सनली आनी तिका हांगासरले बायलांचे प्रॉब्लेम सांगले, कितें फेस करता पळय ती. सो एक बायल मनीस जशी समजता दुसऱ्या बायल मनशाचे प्रॉब्लेम तिने समजून घेतले, आयकोन घेतले आनी ती म्हाज्या कडेन कॉन्टॅक्टान रावली टील आमची फ्लायट लँड जाल्या उपरांतूय. आनी तिने सांगले आपूण सगळे तुमचे सरा कडेन उलयता, CM सरा कडेन सांगले केले आनी तेकाच लागून हांव म्हणटा एक बायल मनशाचे कितें घडटा लायफान न्हू, एक प्रॉब्लेम्स जाता एक बायल मनीस समजूंक शकता. सो थँक्यू तिकाय बी आनी आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अँड गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. Rajendra Bab, I hear that you handle the supply of essential services. आता essential services मुळे की लक्षात येता की the gravity आणि seriousness of it. How did that happen? How did you get associated with this initiative? आणि ते रेग्युलर तुझे काम चालू असताना कशें हँडल केलें सप्लाय बिप्लाय सगळी गजाली? हांव एक मेंबर आहा गोवन कनेक्ट गोवन्स आहा आनी हांव ड्युटेचेर आसलोलो. म्हाका जोनाथनाक सिद्धेशान फोन केलो, एक फॅमिलीक प्रॉब्लम आहा जेवणाचे. हांवें म्हणलें नो प्रॉब्लम हांव येता आनी म्हाका परमिशन घेवपा जाय कंपनीचे. हांवें कंपनी मॅनेजराक सांगिल्लें म्हाका एशें प्रॉब्लम आहा. म्हाका लागलो नो प्रॉब्लम तूं वच. आनी वयता आसतना म्हाका तेणें म्हाका इंडियन UAE करन्सी दिली. तूं कन्वर्ट केल्यार म्हाका 10,000 जाताय. तो म्हणपाक लागलो तूं व्हर आनी कोणाक जेवण ना तांकां जेवण दी. ते भाशेन तांकां जेवण दिलें आनी हांव आनी जोनाथन रातीचे केन्ना वयताले लोकांक फॅमिलीक जेवण ना जाणां आनी तशें करून सप्लाय केलां. But एक गजाल when you look at when you all of you guys look at each other, all of you coming together like this, quickly Siddesh, how do you feel today? Means people who did not know each other ekmekak pavle in the most difficult times. So if you have to describe this spirit in one line, and I'll ask everybody, each one of you to describe this spirit in one line, this Goan spirit in one line. How would you describe that Goan spirit in one line after this successful initiative? I'll start with Siddesh. हे आम्ही 5 जाण आसा. आम्ही आता एक एक्चुअली फॅमिलीशी जाल्या. नॉट ओनली दीस 5 एअरपोर्टार सुद्धा आता आमच्या फ्लायटीन पळय जे आशिल्ले अजूनही कॉन्टॅक्टान आसात. सकाळी सान मेसेजी येता म्हणजे ते फुल फॅमिलीशी जावन आसा. या अमेय. हय
सो बेसिकली हांव दुबयन इतले गोंयकारांक चड मेळूं नाशिल्लो अजून पर्यंत सुद्दां, पूण बिकॉज ऑफ हे चळवळ जी जाली आतां गोंयकार इतले म्हाका अशें दिसता की आमी एक फामील, आमी एक वटेन रावपा जाय. जे आमी एअरपोर्टार लोकांक मेळ्ळे, आमी तेज्या पयलीं सुद्दां थोड्यांक मेळिल्ले, तेज्या मागीर मेळ्ळे, पूण सगळे एकमेकांक we were taking care of each other. We were so close that we were feeling that we know each other since a long time and not just now for like 5-10 minutes. So that was a game changer for us. Yeah. It was a different feeling altogether for us Janardhan? to think that way. Yeah. I would define in three lines. I'll not take much. सर्व धर्म समभावची शिकवण सगळ्या जगाक दाखोवपी हेच खरें गोंय. जगातल्या खंयच्याय देशान आसूं गोंयकार बांधवाच्या एका उलोक जो धांवन येता तोच खरो गोंयकार. निस्वार्थपणान आनी कसलीच आशा बाळगिनासतना गोंयकार बांधवाच्या उद्दारा खातीर जो पळय झुजता, जे झुजप पळय आसा ताकाच खरें गोंयकारपण म्हणटा. माही अम्मयाक आनी सिद्धेशाक तर हांव वखत नाशिल्लें, पूण जेन्ना आतां आमी सदांच मेसेजी करता एकामेकाक, रेजिनाल्ड बाबाकूय हांव वखनाशिल्लें, ओन्ली जना. ओके, पूण आयज आमकां अशें दिसता की म्हाज्या बरोबर एक 5-6 जाण आसा आनी हांव एकटेच. सो अशी एक पॉझिटिव्हिटी येता की आमी आतां हेजे फुडें कितेंय करूंक शकता. एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अस. एक मूठ जावन तर 5 जाण 5 बोटां जेन्ना एक मूठ जाता न्हू, ते एवरीथिंग इज पॉसिबल. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गोंयकार. आमी 5 जाणां जी आसा ती 5 जाणांचे डिफरंट पॉलिटिकल व्ह्यूज आसा आनी आयडियोलॉजी आसा, पूण ह्या टायमार असल्या संकटाच्या टायमार गोंयकारांचे आमी सगळ्यांनी आमची आयडियोलॉजी सेपरेट दवरली. ओके, आनी आमी एक जाली आनी आमी म्हटले चल आमचे गोंयकार भाव भयणी आसा न्हू तांकां धाडया फुडें. आमचे फाटी आमचे कडेन एटलीस्ट काम धंदो आसा, पूण हेंकां चड गरजेचे आसा. सो हेतून आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट केलो, ग्रुपांतले मेंबर्स आनी कोण वचपाचे आसा तेंच्यांनी. अशेंच करून आमी आयज मेन आमची थंय फ्रेंडशीप उरल्या. सो आनी हांव जाणा की हेच्या फुडें आमची फ्रेंडशीप, आमी ते पॉलिटिकल व्ह्यूज सायडीक दवरीत फ्रेंडशीप खूब पयस वयतली आमची. रेजिनाल्ड बाब, हांव एक फेवर मागपाक सोदता गोवा गव्हर्मेंटा कडेन. आमी NRI आहाय ते, कोणागे जॉब लॉस जाता, कोण रिटायर जायना जाता, तांकां बिझनेस करपा जाय, गोंयची इकॉनॉमी बिल्ड करपा जाय जाल्यार तांकां बिझनेस करपा लायसन्स ती काडल्यार हेसल आसपा शिरपणाय आनी तांकां इजी मेथडान सॉर्ट आउट जावपा जाय जाता तितले बेगीन. आय थिंक व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी एक प्रॅक्टिकल सजेशन. हांव म्हजो वेळ सोंपला, इतल्याचेर थांबता. बट आय थिंक यू गायज हॅव पर्सनिफायड द गोवन स्पिरीट. म्हाका इतलेंच दिसता की हें जें स्पिरीट आसा, एकमेकाक वळखनासतना एकमेकाच्या कठीण काळाचेर एकमेकाक पावप, आनी फक्त पावप ना तर घर पावता मेरेन एकमेकाचो साथ दिवप, आदार दिवप. आय थिंक हें स्पिरीट आज गोंयाकय खूब गरजेचें आसा. सो द फॅक्ट दॅट यू गायज आर बॅक इन गोवा, आय होप दॅट दिस स्पिरीट ऑल्सो वील बी बॅक इन गोवा अँड इट वील नॉट रिमेन जस्ट कन्फाईन्ड टू यू गायज, बट इट वील पर्क्युलेट डावन फर्दर. कारण म्हाका दिसता गोंयाक आनी गोंयकाराक सुद्दां गोंया भितर आज ह्या स्पिरिटाची गरज आसा. So thanks a lot all of you for talking to us, and let this be a very shining example of how Goinkars can help each other in these trying times. And not only that, we can succeed very well, and ultimately this should remind us what we are made of and what we are born for. So thanks a lot everybody for talking to us. Pavitra Prudent, namaskar.